2011-12 वर्सा MOI चळवळ जाली. त्या वेळाचेर खूब जाणांनी आमकां विचारले, प्रश्न केलो कोंकणी भाशा मंडळाक, तुमचे कोंकणी भितर कितें आसा म्हणून आमी भुरग्यांक कोंकणींतल्यान शिकोवचें. ताजे आमी आत्मसोध घेतलो आनी थारायलें थोडीं वर्सां बाकीच्यो चळवळीक जरी आमी एक्टीव नासले तरी पूण बाल साहित्या भितर एक कितें तरी करपाचें आनीक मागीर लोकांचेर अशें परिस्थिती हाडपाची की कोंकणी बगर पर्याय ना, कोंकणी शिक्षणा बगर पर्याय ना, अशी परिस्थिती हाडपाचें आमी मनांत धरलें आनी पुराय म्हज्या वावुरप्यांनी बरोबरीन आनीक वांगडा काम केल्ल्यान आयज खुबशें प्रोडक्शन भाशा मंडळाचें सादारण 200 लागीं आमची ह्या 5-7 वर्सां भितर पुस्तकां आसात. आणि आता थंय जे सगळे कार्यक्रम झाले त्या पळोवन म्हाका आनी सगळे सांजू चेडवांनी केलेले कार्यक्रम पळोवन म्हाका एकदम खरें बरें दिसलें. आय मायसेल्फ वेंट टू माय चायल्डहूड एंड आय रियली एन्जॉयड दीस. कोंकणी भाशा मंडळ जे काम करतसर साहित्याच्या दृष्टीने, सांस्कृतिक दृष्टीने और शैक्षणिक दृष्टीने जे सगळे काम करतसर ताजो म्हाका सगळें आजी म्हणजे तुमचे कोंकणी भाशा मंडळाचे जे कार्यकारी आसा ते तांणी म्हाका सगळे एक्सप्लेन केलें and I was really impressed the kind of a work that you are doing, and without much support from the government or many other organizations which usually support this, त्या सपोर्ट नासतना सुद्धा तुम्ही जे इथे काम केलं त्या खातीर तुमचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. अँड इट्स अ ग्रेट जॉब.